सुम्या मंदिरं तुझ्या उलगा दिवस उपकारं तुझ्या गीता गावून प्रणमर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोनी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता पातकी जिनी बोगस म्हूण मागता आदर करपा पैसा वाशेता सुम्या मंदिरां तुझ्या उलगा दिवस उपकारं तुझ्या गीता गावून प्रणमर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयणो, ह्या पवित्रतेन फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान वचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुद्दां संवकार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत सुम्या काकूत विस्ता काकूत विस्ता काकूत सुम्या काकूत सुम्या काकूत. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केले. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासो तूं आमच्या काळजाची खुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गींचो उतरावरतो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बरोबसो धरून त्या पुना जिवंतपणाच्या दिसाक अत्रेकान रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतलो लोक सांगता मेळून पावलो आनी सिलासाचेर गुन्यांव म्हणूं लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंगवस्त्रां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायलें. तांकां साबार मार मरतस तांणी तांकां बंदेन घालें आनी 17 तांचो फारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस तांणी तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपलें आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मध्यरातीर पावलो आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवण कान दिवन तांकां आयकतले. तेदवा एकाच दिसांनी एक कठीण भूंय कंपली जाली आनी
बंदसळ्याची बुनियाद हल्ली. तक्षणच दरवटे सकट उक्ते जाले आनी बंदीवानाच्यो संकळी तुटून पडल्यो. बंदीसळेचो अधिकार निधींतलो उठलो आनी बंदीसळ्याचे दरवटे उक्ते असले पळोवन बंदीवान सकट सुकोवन धांवतात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करचेर आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोबोर म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका. आमी सकट हांगास आसां. बंदीसळ्याच्या अधिकारान उजवाड अडयलो आनी भितर तावून तरतरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलो, मानेस्तानू, बचाव जायचे जाल्यार आमी कितें करीचें? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर, तोवर तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणें बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर प्रगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यांनी तांकां व्हरून तांच्या माराचे गाय धुले आनी तांणी आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून तांणी जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या वावरता खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सरेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करतां. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी. सकळां प्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतार देखून तुज्या नांवाची होगळी गातां. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज घट्ट कर म्हाका धैर्यान भरलें. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हज्या खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनांक बाळटा. तुज्या हाताची कृत्या तूं विसर नाका. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सातासो तो आत्मो हांव तुमकां धरतलो म्हणटा सोमी, तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पळयतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे स्वास जुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सरशी हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमचीं काळजां खंतीन भरल्यांत. पूण सतत हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलो. तो येतस पातका विशांत, निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर केस्तेचें फर्मान पडलां, हें सर्व तो रुजू करतलो. देवाचे उतार हे.
वगणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, कश्ट, दगदणी, दूख भोगल्या शिवाय सुख ना. Where there is no pain, no gain म्हणटा आमी. मनशान आपणाच्या जिवितांत कश्ट काडीत जाय, जायतें दूख भोगी जाय, आनी कोण मनीस असल्या जिविताक तयार आसा तसलो मनीस धैर्यान भरता आनी आपणाचें जिवीत वा फुडार तो बांदूंक शकता. एक विद्यार्थी जर तो रातीचें तेल जळयना म्हणजे दीस रात बरें करून शिकना, कश्ट काडिना, तेन्ना ताका बरें रिजल्ट मेळोवंक जायना, साध्य ना. तशेंच एक तरणाटो वा तरणाटें आपणाचो फुडार बांदचे खातीर कसलेय कश्ट फूड करूंक तयार ना. थोडे फावटी आपणाचो फुडार बांदूंक जाय जाल्यार आपणाच्या घरच्यांक आदेवस म्हणूंक जाय, पयसल्या गांवाक वचोंक जाय, थंयसर वावर करूंक जाय, हें सुलभाचें न्हय. असले कश्ट भोगूंक तयार आसात जायतीं आनी आपणाचो फुडार अशें बांदूंक शकतात. तशेंच एकलो तरणाटो वा तरणाटें जर एक याजाक जावंक, सेमिनारीक भरती जावंक एकलो चिंता, या एक रिलिजियस जावंक एकलो या एकलें चिंता, तेन्ना आपणाच्या कुटुंबाच्यांक आदेवस म्हणूंक कश्ट भोगतात म्हूण घरा सोरल्यार आपणाचो शेवट संपूर्ण करूंक ताका साध्य ना. कश्ट दूख भोगी जाय, आपणाच्या मोगाच्यांक आदेवस म्हणा जाय, पयसल्या गांवाक वचा जाय, थंयसर आपणें शिकाप सोडी जाय आनी याजाक वा रिलिजियस जाय जाय. अशें जायतीं आमच्या जिविताचीं सतां आसात. जर आमी प्रगती जोडी जाय, आमी बरेंपण आपणाय जाय, आमी जिवितांत वाडा जाय, तेन्ना आमी कश्ट दगदणी भोगूंक जाय. असलेंच एक सन्निवेश आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. जेजू म्हणटा आमी वचा जाय आनी हांव गेल्या शिवाय तुमकां मजतदार पवित्र आत्मो तुमकां येवचो ना. तुमी दूख पावतल्यात कित्याक हांव वेतां, पूण जेन्ना तो मजतदार येता, पवित्र आत्मो, प्रेरक आत्मो येता, तेन्ना तुमी संतोश पावतल्यात. हें आमी शिसाच्या जिवितांत पळयलें. सोमी वेता आसतना तांकां बेजार पावलें, पूण जेन्ना मजतदार आयलो ते धैर्यान भरले, क्रिस्ताचे साक्षी जाले, बळवंत कामे जाले पवित्र सभेचे. कित्याक ते सोम्याक वचूंक सोडूंक तयार आसले, कित्याक पवित्र आत्मो तांकां येवचार आसलो, मेळचार आसलो. हें वर्त्यांतलें वर्तें देणें. पवित्र आत्मो म्हणजे देवाचो आत्मो, देवाचें जिवीत पुतान आमकां दान दिलां तें आमचें थंय आसा. पवित्र स्नानाद्वारी आमकां हें देणें फावो जालां. आनी अशें आमी कुरपेन भरल्या, आनी कोण आमी कुरपेन भरल्या, आमी खंडीत जावन क्रिस्ताची जावन आसा आनी क्रिस्ताची साक्षी जावन आसा. देखून आमी सदांच आमचें क्रिस्त जिवीत धैर्यान जिवोंक जाय, बागेवनपणी जिवोंक जाय, क्रिस्ताची साक्षी ह्या संवसारांत जावन आमी जिवोंक जाय. अशें म्हळ्यार एका उतरान सांगचें जाल्यार कसलेय कश्ट, कसलेय दूख, कसलेय दगदणी आमी फूड करूंक तयार आसा सोम्ये खातीर म्हणल्यार आमी दाखोवन दिवंक जाय. तेन्ना आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा म्हणलें आमी वळखून घेता आनी दाखोवन दिता. असलें पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमी जियोवंक प्रयत्न करया. आनी 2 हप्त्यांनी आमी तें वर्त्यांतलें वर्तें फेस्त, पेंतेकॉस्त, पवित्र आत्मा अपोस्तलांचेर देवुरलो तें आमी आचरण करता. हें आमकां सदांच धैर्यान भरून दी. पवित्र आत्म्याचें हजरपण आमचे थंय आसा म्हणलें चिंताप आनी ही पातयेनी आमी केदोळ पर्यंत दवरता, तेदोळ पर्यंत आमी क्रिस्ताचे साक्षी ह्या संवसारांत जावन जियोवंक आमकां सोंपें जाता. तर सदांच असलें जिवीत जियोवंक, भाग्यवंतपणाचें धैर्याचें जिवीत जियोवंक आनी प्रेरण भरलें जिवीत जियोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया.
Sumya kaniko mogar tuja burgyancho dinwashi karzan dimcho zaudyo tuja mogacho undogo wanso betetao Bapa Wainda kaso arpitan tuka Utumo gaso ekmotaso Bapa Krista kundragati tuamka Kalgi sumya kaniko Mogar tuja burgyacho Dinwashi karzan dimcho Zaudyo tuja mogacho म्हज्या मगाळ भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदविदा देवोवपा म्हणटा तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष बरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनः जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असत्क सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन ससनाच्या संतोषाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयोशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पुनः दी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाण निवर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सरवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजाक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुकाची जय सर्वेस्पराची नांवी तकाची उत्सर्गी तुकाची जय बापा करोस तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bavarta sogutu pergetuya Sumia Jesu
तुझे मर आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवनपणामी परगडता तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची खून रगा सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टे खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फोबो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां घुस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार देखून जिवितांत सवस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार खाकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया मोग सगोट जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराच्या नामा समेस्तांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन
हांव तुका वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. काळजान मोच्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादी इसब्रीत मोगाच्या रावतूं काळजान मोच्या हुंड्या रूपान तुकाच म्हाका दिता मुजी आत्मी कांतूं जाता. कुर्पेची वी तुला बैता मुजी जिनी नंदन करता. स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इसब्रीत मोगाच्या रावतूं काळजान मोच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां 300 देनी बदलून पुना जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Veta, veta, sumia, tu spirito meta. Gata, gata, sumia, tu Jesus ai amata. Tu smuso dirada. Tu smuso sambalna. Tu smuso dirada. Tu smuso sambalna. Veta, veta, sumia, tu spirito meta. Gata, gata, sumia, tu Jesus ai amata. Mukhal putra sove, amkar bori ashirwadi amka. पुस्तकाची कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.